राज्यात गोग्यांनी पावस पडपाक लागला। झाडां, पालसणां, राखणेवंटी कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात। बिरेस्तारात दत्तवाडी म्हापशां सेंट ब्रिटो हायस्कुलाचें कंपाऊंड कोसळ्ळें। म्हापशेचो नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षान पळोवणी केल्या। आयज आमी हांगासर वॉर्ड नंबर 10 आसा आनी हो म्हाजोच वॉर्ड आनी सेंट ब्रिटोची जी कंपाऊंड वॉल आसा ती हांगासर कोलॅप्स जाल्ली आसा आनी कोलॅप्स जाल्यार कोणाक काय हें जावंक ना। तितून हे आहा पळय आमचे कोकोनट ट्रीज आसा पळय ते कोलॅप्स जावपाचे पोजिशनान ना। ते आतां फायर ब्रिगेडी प्लस इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूय इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी ते आतां कशें तरी हांगासर पावलेले आनी तितून आमकां आतां ही वॉल आसा कोलॅप्स जाल्लेले आतां ते बी क्लियर करून घेवपाक जाय। बी JCP अरेंज करून एटलीस्ट आतां ना जाल्यार फाल्यां तरी अरेंज करून आमी ते क्लियर करून घेतली। आनी ही वॉल आसा पळय ती आमच्या एमएलएन टेंडरींग सुद्दां जाल्लें आसा। तेणी MLA लेड ह्या फंडांसून हे एस्टिमेट जाल्लो आसा ती टेंडरींग जाल्या त्या उपरांत ती बी कन्स्ट्रक्ट आफ्टर रेनी जातली। त्या पर्यंत आमी हे क्लियर करपाचे जाता तितले प्रयत्न करतले। ते अजूनही बांदूंक ना। प्लस आता अश्यो वॉल्स फूल म्हापशाभर खूब आनी पावस असो चल्लेलो आहा बरो नेटान आहा। सो त्याच्या हितून खुबशे कडेन अशे इन्सिडंट घडलेले आहा की लँडस्लायड जाला म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेले, प्लस वॉल पडलेले आहा खंयच्यो नाल्यार झाडां पडलेली आहा। सो हांव लोकां कडेन एक म्हाजो अपील आहा, जर रोडाच्या कुशीक झाडां आहा और दुर्गाच्या कुशीक झाडां आहा ती ट्रीम करा नाल्यार कट तरी करून घ्या जर धाकटी आहा जाल्यार। तितून लोकांक त्रास जावंक फावना जर कितें जायत जाल्यार। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।